आयतार 23 जून 2024 सद्याकाळाचो 12वो आयतार। मुखेल वड गुरुजी, आमी मरतांव तुका कांयच पडूंक ना। नियाळाक आदार एका इश्टाक काकरेची पिडा जाली। कितलो धर्मवंत मनीस तो, सदांच मिसाक वचपी, कॅरिझमॅटीक रिन्यूअल हातूंत बरो वावर करतालो, दुसऱ्यां खातीर मागतालो। ताची घरचीं अकमान करतालीं म्हणून व्हडलो देवाचीं कामां करतालो, व्हडलें प्रिचींग करतालो, पण आतां तुका देवान इनाम दिलाय। हें आयकून जरूय ताका वायट दिसतालें, पूण आपलेच भितर तो घेवन जेजूच्या कश्टांक तो उबारतालो। पूण तो पिसो कसो त्या हिलर हांकां मेळूंक वचना, पूण दिसपट्टी आपलें जिवीत देवाक भेटोवन सुमार 60 वर्सां तो जियेलो। पयल्या वाचपांत जॉब आपल्या जिवितांत जेन्ना व्हड तुफान उप्रासता तेन्ना कसो आपलो विस्वास आनी भावार्थ देवाचेर दवरून सगळें आपलें परतून शांतीन आनी शिताबेन परतून घेता। देव ताका पेकयता आनी राखता। शुभ वर्तमानान शीस होड्यार तावन दुसरे पलतडी वेताले तेन्ना तांचें तारू तुफानाक सांपडटा। शीस सगळे भियेलोले। तांणी तारवांत न्हिदलोल्या जेजूक उठोवन सांगलें, आमी बुडटांव, आमकां साल्वार कर। जरूय आमचो भावार्थ अखंड, तरूय जेन्ना तुफानां उप्रासतात तेन्ना आमी हलतांव वो भियेतांव, पूण देव आमकां सोडिना। म्हजो थाराव जिवितांत तुफानां, कश्ट आनी पिडा येता तेन्ना भावार्थ घट दवरून जेजूचेर नदर मारून जिवूंक वावरतलो।